नवरात्रोत्सव 3 तारखेक जो सुरू जाता तो 11 तारीखपर्यंत चलतलो आणि ह्या 9 दीस आमच्या मंडळान जे कार्यक्रम जे केल्ले आसात, जे कार्यक्रमाचे आयोजन जे केल्या ते कार्यक्रमाचे आयोजन आम्ही कशा प्रकारे केला ते आपल्या समोर तुमच्या समोर दवरपा खातीर, सगळ्या जनतेक कळच्या खातीर, दुर्गादेवीच्या सगळ्या भक्तांक कळच्या खातीर आणि ह्या कार्यक्रमांचो सगळ्या नागरिकांनी, सगळ्या भक्तांनी आस्वाद घेवच्या खातीर हे कार्यक्रम आम्ही तुमच्या समोर दवरपाचो आज प्रयत्न करता। उत्सव मंडळ अध्यक्ष यांच्या घरा कडल्यान वाजत गाजत मिरवणूक आसतली हरमल ग्रामपंचायत हॉल, ज्या जाग्यार आमी मुर्ती पूजन करता। त्याच्या उपरांत घटस्थापना, कुंकुमार्चन आणि त्याच्या उपरांत आरती, मागीर 3 संध्याकाळी भजनाचो कार्यक्रम, वस्त भजनी मंडळ यांचो कार्यक्रम आसलो भजनाचो। मागीर 26 नवपद, 6:30 ज्या कीर्तन जे आमचे 8 दीस चलतले, जे कीर्तन 6:30 सुरू जाता, एक 8:30 पर्यंत हे कीर्तन जाता आणि कीर्तन सादरीकरण करतले हरिभक्तपरायण सौ रोहिणी व्यास पुणे आणि तेका तबला साथ आणि हार्मोनियम मिथिल उल्हास नाईक आणि अंकुश राघव गावडे। मागीर त्याच्या उपरांत 9 दशावत्री नाटक जातले, रांगोळी घातली अंगणी त्यात उभी लक्ष्मी, मोरेश्वर पारंपारीक दशावत्री मंडळ मोरे सिंधुदुर्ग। दुसऱ्या दिसा 3 वाजताचो दनपारा कार्यक्रम नवरात्री संगीत रंग, ओमकारचारी गायक गायिका दिप्ती गावस आसतले। तशेंच सांजचो रात्रीचो 9 कार्यक्रम आहा तो दांडिया रासरंग रात्री। हो दांडियेन 5-6 सुमार दांडिया ग्रूप येवन आपले सेलिब्रेशन दाखयतले। तसोच तिसरो दीस भजन कीर्तन हे चालूच आसता, त्याच टायमाचेर 6:30 कीर्तन आसतले। त्याच्या उपरांत 9 डान्स कॉम्पिटिशन, नृत्य स्पर्धा आसतली। मागीर चवथ्या दिसा आणि त्या दिसा 9 जो मेन कार्यक्रम आसतलो फार्सिकल विनोदी नाटक डायरेक्ट चंद्रा कला चेतना वळवई सादर करते। मागीर 5वा दीस 7 ऑक्टोबर सांजचो मेन कार्यक्रम आसतलो महिलांसाठी खास आकर्षण आसा होम मिनिस्टर आणि लाईव्ह गरबा। आणि ह्या कार्यक्रमांक गांवचे गांवा भायले देगेच्या गांवांतले जोडी म्हणजे कपल्स ही साथ घेवपाक शकता, साथ ते म्हणजे सहभागी जावपाक शकता त्या कार्यक्रमाक। 6वा दीस मंगळवार 8 ऑक्टोबर स्वर झंकार म्हणजे हो एक कार्यक्रम आहा। जुबेर हुसेन जो फॉरेन रिटर्न्स आणि बरेचशे दिल्ली बीन व्हडल्या व्हडल्या सिटींनी करपी गजल आसता, वेगळे तरेचे गायन आसता आणि एका जो टबल जी आसता तो जाकीर हुसेनाचो एक शिष्य आसतलो आणि अशे तरेन त्या रात्री 9 हो कार्यक्रम आसा, जुबेर हुसेन स्पेशल कार्यक्रम। 9 तारखेक 7व्या दिसा सहस्त्र चंद्र दर्शन हे एक वेगळोच कार्यक्रम आसा सन्मानाचो। ज्येष्ठ नागरीक दाम्पत्य म्हणजे जोडे जी गांवांतली 22-23 सिलेक्ट केल्ली, ज्यांच्यांनी समाजा खातीरूय बरेचशे काम करून आपलो संवसार सांबाळीत एक 70-70 एबाव आसलेली जी जोडपी आहात, ताचो सन्मान सोहळा आसतलो। त्याच्या उपरांत रात्री 9 दशावत्री नाटक आसतलें, जे जय हनुमान पारंपारीक दशावत्री नाटक कृष्ण भोजन। मागीर 8वो दीस गुरुवार 10 ऑक्टोबर कीर्तन आणि आरती थाळी स्पर्धा कीर्तन जाल्या उपरांत आसतलें। सिंधू गर्जना, ही सिंधू गर्जना ढोल ताशांच्या गजरान देवीची हरमल समुद्र किनारी मिरवणूक करून विसर्जन आसतलें।